दिवाडे वाठारांत जाता तितले बेगीन रोरो फेरी सुरू करतले। दिवाडेच्या लोकां खातीर ही फेरी सेवा फुकट आसतली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। एका म्हयन्या भितर ही प्रक्रिया पुराय करतले। पर्यटकांक पयशे भरचे पडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। दिवाडे एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। आम्ही पुराय हांगासरलो दिवार आयलंड हो डेव्हलप करून घेतला। दिवार आयलंडाच्यो लोकांच्यो डिफिकल्टीज आसा म्हाका खबर आहा की मेन डिफिकल्टी फेरी बोट आसा। थोड्या दिसाच्या भितर तुमची रोरो फेरी येवपाची आसा। ती रोरो फेरी आमी जाता तितके बेगीन सुरवात करतले। आमदाराची रिक्वेस्ट आसा की तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट फेरी बोट दिवपाक जाय। प्रोसेस सुरू आसा, तुमकां पास सिस्टम दिता, तुम्ही पास दाखोवपाचो आनी फ्री ऑफ कॉस्ट वचपाचें। एकदा प्रोसेस कंप्लीट जातलो सिटीजन तुमकां जर कायम यो वच करूंक जाय आसत, टू व्हिलर आसत किंवा फोर व्हिलर आसत, फ्री ऑफ कॉस्ट वचूंक जाय। विदीन अ मंथ आमी प्रोसेस कंप्लीट करता आनी सगळ्या जाणांक टुरिस्ट येता तांकां पयशे पे करूं न्ही, तांकां फुकट नाका। तांकां येतना वयतना पयशे पे करचे पडटा ते करूं न्ही। तांकां म्हाजे तर म्हणणें 10 रुपयाचे ऐवजी 20 रुपया फारीक करूं न्ही, तांकां फरक पडना, कारण ते टुरिस्ट हांगासर पळोवपाक येता। पण एक संकल्प करुया की तुमी जर ठरयलें की दिवाडी आयलंडाचेर रावता आमी प्लास्टीक पिशवीच वापरचे ना। आमी प्लास्टीक पिशवी पणजेच्यान हांगा हाडचे ना, रायबंदच्यान हांगा हाडचे ना। आनी हे जर तुमी संकल्प केलो जाल्यार तुमचे इतकोय परिसर हो प्लास्टीक फ्री म्हणून उरतलो।